उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोयेन तारवाक एक जोनेल केलें. 40 दीस सोमतोच ताणें तें जोनेल उगडलें आनी एका कावळ्याक सोडलो. तो पृथ्वीवेलें उदक सुकोपर्यंत हांगा थंय उडोत रावलो. नोये 7 दीस रावलो. उपरांत पृथ्वीवेलें उदक देंवलां जाल्यार पळोवंक ताणें एका पारव्याक सोडलो. पूण खंयच आपलो पांय दवरूंक मेळना जावन तो पारवो परतलो, कित्याक आख्खे पृथ्वीर आजून उदक आसलें. मागीर ताणें त्या पारव्याक आपलो हात भायर घालून धरलो आनी तारवांत आपणाशी हाडलो. मागीर आनीक 7 दीस रावल्या उपरांत ताणें आनीक एकदां त्या पारव्याक सोडलो. सांजे वेळार हो पारवो परतून आयलो आनी तोंचींत धरून आजितिनाची एक जिवी ताळी हाडली. म्हणटोच पृथ्वीवेलें उदक देंवलां म्हूण नोयेक कळ्ळें. तरी आनीक 7 दीस तो रावलो. उपरांत नोयेन आनीक एक पावट त्या पारव्याक सोडलो. ह्या पावटी तो पारवो आनीक परतून आयलोच ना. हे पोरी नोयेच्या 600 पयल्या वर्सा पयल्या म्हयन्यांत 1 तारखेर पृथ्वीवेलें उदक सारकें सुकून गेलें आनी नोयेन तारवाचें धांपणें उगडून भायर पळयतूच पृथ्वीची जमीन सारकी सुकलोली ताका दिश्टी पडली. तेन्ना नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी नितळ मोनजातींतल्यो थोड्यो मोनजाती आनी नितळ सुकण्यांतलीं थोडीं सुकणीं घेवन वेदीचेर होम भेटयले. सर्वेस्परान तांचे शितोळ स्वादीक परमळ घेतलो. ताणें आपणा भितर म्हळें, मनशाक लागून पृथ्वीचेर हांव केन्नाच शिराप घालचो ना, कित्याक तोरणेपणार्थान ताच्या काळजांत वांकड्यो ओंदवण्यो उपजोतात. म्हणटोच आतां हांवें केलां तशें ह्या फुडें म्हज्यो रचना हांव आनीक केन्नाच नोपयत करचो ना. पृथ्वी तोगो पर्यंत रोंपणी आनी लुवणी, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिंवाळे, दीस आनी रात केन्नाच ना जावची नात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतल्यो. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतल्यो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतल्यो. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गा बिदी मोदें जेरुजल्या सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळतलो. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतल्यो. उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव.
तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवासो उगडापो तुमकां जावं. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदेक पावले. थंय एका कुरड्याक जेजू सोरशें हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुरड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिंपी उडोवन आनी ताचेर हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नोदोर येवंक लागलोली तर ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नोदोर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सोरूंकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें.